समाज वावुरपी रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। रामाचेर जाल्ल्या खुनीशी हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर समाज वावुरपी जागृत गोंयकार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय येवन ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केल्लो। जागृत गोंयकारांच्या ह्या आंदोलना उपरांत भाजपान आपल्या सोशल मिडियाचेर एक ट्वीट केल्ले। ह्या ट्विटान भाजपान सरळ म्हणला, आमचे गोंयांत 4 लाख फॅमिली मेंबर आसात आनी देशभरात 14 कोटी। तेन्ना फुडाराक कितेंय करतना विचार करात म्हूण ट्विटात म्हटला। आता भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न आम आदमी पार्टीन केला। प्रोटेस्ट सोंपल्या उपरांत बाकीचे डायरेक्शन्स दिल्या उपरांत एक ट्वीट पळयलो आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर। ट्वीट म्हणटा तो पार्ट दाखयता तुका। बाकी ते म्हणटा प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार करा, बट ते म्हणटा वी आर 4 lakh स्ट्रॉंग फॅमिली इन गोवा and 14 crore across India. Think twice, act responsibly in future. धमकी। भारतीय जनता पार्टी गोंयकारांक धमकी दिता। जशे क्रिमिनल्सांक दिली आनी क्रिमिनलांक काय करून घातले, तेच भारतीय जनता पार्टीचे व्हाईट कॉलर्ड ऑफिशियल ट्विटर हँडल गोंयकारांक धमकी दिता। गोंयचे पॉप्युलेशन 17 लाख लास्ट सेन्ससा प्रमाणे 2011च्या आणि आज 25 20-22 लाख पर्यंत मायजूय जाला असू शकता। सो 17 लाखूच घेऊन चलया आणि आज ते म्हणटा की आमची फॅमिली ही 4 लाख फॅमिली। तुमका जर प्रोटेस्ट करपाचो आसा जाल्यार लक्षात दवरा की 4 लाख फॅमिली तुमका धमकी दिता। आता व्हॉट अबाउट दॅट 13 lakh फॅमिली जे गोंयकार आसा आनी जे अख्खे 17 लाख गोंयकार आसा, तांकां जे गोंयांत घडलें ते बरें दिसलें। प्रत्येक गोंयकारा खातीर उबे आशिल्ले जे आज भिल्ले, जे आज भिल्यात आनी तांकां तुम्ही धमकी दिता, तुम्ही आमकां धमकी दिता। 4 लाख फॅमिली आसा मात तुमची आनी कोटी फॅमिली आसा, येयात आमचेर मोर्चा घेवन येयात। रामा काणकोणकराच्या हल्ल्याचो निशेध करपाचे सोडून भाजपा गोंयच्या लोकांक धमकी दिता हाचो अर्थ कितें? खरेपणी रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तांणी निशेध करपाक जाय आशिल्लो, पूण तशें कितेंच जालें ना। पूण तशें कितेंच केलें ना, वेल्यान धमकी दितात, हें चलचें ना। गोंयांत रामराज्य सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता, पूण रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक लागून हें रामराज्य न्ही जाल्यार गुंडाराज्य जाल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची खोलायेन चवकशी करून हल्ल्या फाटल्या मास्टर माइंडाक धरून दिवन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयांत खऱ्यांनीच रामराज्य आशिल्ल्याचें दाखोवन दिवचें म्हूण अमित पालेकारान मागला। बीजेपीचेच गुंडे, बीजेपीचे श्रीरामान 2003-04 पयली सांगिल्ले की हांव तुमकां एक उत्तर दिता म्हणून की नोव्हेंबर पर्यंत गोंयांत खंयचेच खड्डे उरचे ना। बरोबर, आज तसोच स्टेटमेंट आसा। आय बिलीव दॅट गुंडा हो जो गोंयांत आज तयार जाला हो पॉलिटिकल गुंडा आसा आनी सगळ्यांत व्हडलो गुंडा जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्सांनी आसा। सेल्फ एक्लेम गुंडा आसा मरे संकल्प, तुमकां सांगला मरे ताणें, ही सेड आय एम गुंडा, ताका पयली घरा बसे। कालच्या आंदोलनाचो भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान निशेध केलो। आमी जायती आंदोलनां केली, खंयच्या राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरूंक नाशिल्ल्याचे दामू सांगता। ह्या आंदोलना फाटलो मास्टर माइंड कोण काय म्हूण दामूय विचारता। काल तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान पावले हांगा, तांकां कोणे अधिकार दिला ऑफिसान येवपाक? हो ट्रेसपास न्ही तर? पयली सगळ्यांत गजाल व्हडली कशी आशिल्ली, आमी बी भारतीय जनता पार्टीचे फाटले 30 वर्सां हांवूय राजकारण पळयता। आमी काँग्रेसीच्या ऑफिसा कडेन थंय वतात, आमी थंय आंदोलनां करतात, आमी वेगवेगळ्या मोर्चाच्या मार्फत आमी व्हडले व्हडले पुतळे जळयतात, आमी केला, आमी खंयच ना अशें म्हणूं ना। पण अजून पासून कोणाच्या ऑफिसांनी भितर घुसपाचें केन्ना जावंकूच ना न्ही। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।